सो पयली बोर्ड मिटींग जातकीच आमची एक फुडल्या 5 वर्सांची पॉलिसी फिक्स दवरतलो. तातूंत आमी पयलीं म्हटलेले प्रमाण दूद उत्पादन वाडोवपाचें, जे आतां सादारण 65 to 70,000 लिटर्स पर डे आसा तें 1,10,000 लिटर्स वाडपाचें. त्याच प्रमाण मिल्क मार्केटींग आमकां भयंकर चॅलेंज फेस करचे लागता. नंदिनी आसा, अमूल आसा, त्यो चॅलेंजीस टक्कर मारीत तें बी 1,10,000 लिटरांचेर व्हरपाचें फुडल्या 3 वर्सांत. त्याच प्रमाण जे कितें आरोप जाल्या तेंच्यो कांय ज्यो खंय चवकशी करपाक जाय त्यो चवकशी करप. नोकर भरती आसा ती नोकर भरतीचेरय ज्यो प्रश्नाची नोक जाला तेतूंत खरेंच कितें घडलेलें आसा तेची चवकशी करप. ह्यो कांय गोश्टी ज्यो प्रकाशांत चर्चा जाली वता त्यो करपाच्यो. सरकारा बरोबर सुसंवाद साधून सरकाराच्यो ज्यो कितें स्किमी आसा जावं त्यो लोकल सरकार किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंट त्यो त्या स्किमीचो चडांत चड फायदो आमच्या दूद संघाक, दूद उत्पादकांक, दूद संस्थांक मेळोवन दिवपाचें. म्हाजी सादारण CM किंवा वरिश्ठ अधिकाऱ्यां कडेन उलोवणी जाल्ली आसा. तांणी सगळें कॉपरेशन म्हाका दिवपाचें मान्य केल्लें आसा आनी त्या प्रमाण हालचाली सुरू जाल्ल्यो आसा. तेची चडांत चड हें करून गोवा दूद संघ हो गोंयच्या दूद उत्पादकांचें एकमेव प्रतिनिधित्व करपी आनी गोंयच्या कंज्युमराचो एकमेव खात्रीशीर अशें दूद दिवपी, दूद मेळोवन दिवपी एक संस्था अशी एक जाणविकाय गोंयांत आनी भारतांत निर्माण करप. आनी आमची पद जर खंय मातशी घसरली अशी दिसता आसत जाल्यार ती पद सुदारून पयलीं एका वेळार जे आमी गोंयचें नांव सगळ्या भारतांत बेस्ट दूद संघ म्हणून आसलें तें तयार करप हें म्हजें काम आसतलें.